नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नॉर्वेची राजधानी ऑस्लोत तिसऱ्या भारत नॉर्डिक शिखर संमेलनात वांटो घेतलो. उद्देगीक, नवीकरणीय उर्जा, संरक्षण, सेगीत उदरगत आनी व्यापार सारकिल्ल्या मळार नॉर्डिक देशां सयत भारताची रणनीतीक भागीदारी घटमूट करप हो ह्या संमेलना फाटलो हेत आसा. शिखर संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ऑस्लोत आयसलँडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टसन म्योल फॉस्टोडॉटीर आनी फिनलँडाचे प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पा सयत द्विपक्षीय बसकेत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी काल भारत नॉर्वे व्यापार शिखर संमेलनात संबोधीत केले. फाटल्या 12 वर्सांत भारतात चल्ल्या उदरगतीचो नियाळ दितना नॉर्वेक मुखार भारतात गुंतवणूक करपाचे आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिले. ब्लू इकोनॉमी उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी. इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है. आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. भारतावांगडा जाल्ले भागीदारीक लागून भारत नॉर्वे संबंध अदीक घटमूट जातले आनी अर्थवेवस्थेक नेट येतलो अशें नॉर्वेचे प्रधानमंत्री जोनस गार्ड स्ट्रो हांणी सांगले. India, I believe it's the first free trade agreement with European partners of its kind. But we are also moving forward in other areas. We are now elevating our relationship to a green strategic partnership, which gives us the foundation to work on knowledge, resources and ambitions for the green transition, where we depend on succeeding both of us. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकारांकडेन उलयतना आयज राज्य मंत्रिमंडळाचे बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती दितना आयचे बसकेत सामान्य विशयांचेर चर्चा जाली आनी कसलेच खासा निर्णय घेतिल्ले ना अशें स्पश्ट केलें. आयचे बसकेत जुंता हावस तशेंच सरकारी क्वॉर्टर्स सारकिल्ल्या प्रकल्पांची उंची वाडोवपा विशीं आयचे बसकेत उलोवप जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. ते भायर तांणी आपल्या बेंगलोर भेटी विशीं लेगीत पत्रकारांक म्हायती दिली. गव्हर्मेंटाचे जे 2-3 प्रोजेक्ट आहा त्या एडिशनल हायट दिवपाचे कॅबिनेटान अप्रुवल केला. फॉर एग्जाम्पल आमी आमची जुंता हावस बिल्डींग बांदता, गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आमी बांदता. ओके, तांकां एडिशनल हायट एफएल दिवपाचो तें एक डिसिजन आशिल्लें. आनी दुसरें मायन्साचें डिसिजन आशिल्लें ते रिप्लेसमेंट ओवर दिवपाच्या संदर्भात. कंपनीचें नांव याद ना, बाकीचे रिपीट डिसिजन्स. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन आयर्न ओर हे कार्यावळीत वांटो घेतलो. हे कार्यावळी अंतर्गत मीन वेवसायांतले भागीदार, धोरणां रचपी तशेंच तज्ञ एकठांय येतात. मेटॉलॉजिस्ट PMS आनी आयोजीत केल्ल्या ह्या परिशदेंत उक्तावण सुवाळ्यात उलोवप करतना गोंय सरकार राज्यांत परत एकदा पर्यावरण सांबाळून मीन वेवसाय सुरू करपाचेर केंद्र सरकारा कडेन आग्रो करत आसा अशें नमूद करतना मीन वेवसाय हो राज्याच्या आनी देशाच्या उदरगती खातीर म्हत्वाचो आसलो तरी पर्यावरणाचें संवर्धन करून हो वेवसाय घडोवन हाडप गरजेचें अशा उतरांनी मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत भर दिलो. Mining activity in Goa must always balance the economic development and the environmental responsibility. The government of Goa remains fully committed to ensure the scientific mining practices, strictly environmental compliances, reclaim the measures offered at the water conservation and community welfare. Responsible mining is not only merely the regular requirement, it is the essential, the long-term economic sustainability and social acceptance. The technology transparency, environmental responsibility and the community participation must be the pillar of the next phase of the mining development in India. I am confident that the conference such as this
will play an important role in shaping the future directions of the iron ore and steel sector. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संवसारीक वस्तू संग्रहालय दिसा निमतान गोंय विज्ञान संस्थान तशेंच गोंय वस्तू संग्रहालय संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या माय ओन कलेक्शन ह्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांणी खाजगी वस्तू संग्रहालया खातीर सरकारान जाहीर केल्ल्या तरेकवार अर्थीक अनुदान येवजण्यांचे लेगीत वितरण केले. प्रदर्शनाची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना गोंय सरकार बेगोबेग सरकारी संग्रहालया खातीर इमारत उबारतले आनी हातूंत कितल्याशाच वर्सां सावन संवर्धन केल्ल्या आनी गोंयचे गिरेस्त दायज दाखोवन दिवपी वस्तू आस्पावीत आसतल्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हांवें आतांच डायरेक्टर ऑफ म्युझियम आनी सेक्रेटरी दोगांयकूच सांगलां की सगळे म्युझियम आयडेंटिफाय करचे, आमच्या वेबसायटीचेर घालचे, जेणे करून टुरिस्टांक जर कळपाक जाय की प्रायवेट म्युझियम खंय खंय आसात जाल्यार तांच्यांनी ते एड्रेसीस पळोवन त्या प्रायवेट म्युझियम पळोवपाक वयचे. सो मेनी पीपल who are interested in this type of work, लोकांक इंटरेस्ट आसता ते कळप हे गरजेचें आसा. कारण गोंयाक तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमची लिगसी आसा, वी हॅव द कल्चरल हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज. खूब म्हणजे इट इज नॉट ओनली द पोर्तुगीज एरा, सिन्स फ्रॉम द सातवान ते कदम म्हणजे ही पळोवंक वचत जाल्यार इसवी 1 पासून ते इसवी जवळपास 14 पर्यंत आमची जर हिस्ट्री काडीत इट इज अ बिग हिस्ट्री आणि ती पळोवपा खातीर आणि तेजी आमी ती म्हणजे तातूंतले काही हे जे आसा पळय आयजूय बी राखून दवरले आसा. आमी बरेचशे फावटी सांगता आसतना फक्त पोर्तुगीजाचीच हिस्ट्री लोकांक सांगली वता, बट ताच्या पेक्षा आमची कल्चरल हेरिटेज ही खूब व्हडली आसा. ती न्यू जनरेशनाच्या पर्यंत पावपाक जाय, यंग जनरेशनाक ती कळपाक जाय आनी इट इज नॉट ओनली द गव्हर्मेंट बट ती प्रायवेट सेक्टरांतल्यानूय सगळ्या खातीर कळची म्हणून सरकारान अशा पद्दतीच्यो ह्यो स्किम्स आमी लॉन्च करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितरले वाद काबार जावचे सोडून दिसान दीस विचित्र रूप घेत आसा. पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांकां तांची भुमिका स्पश्ट करपा खातीर पक्षान बसके खातीर आपयल्ले, पूण आमदार बोरकार हांणी हे बसकेत वांटो घेवंक नाशिल्ल्यान राजकीय हालचालीक नेट आयला. पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी पत्रकार परिशद आपोवन हे विशीं प्रतिक्रिया दितना खंयचोच मनीस हो पक्षा परस व्हडलो ना अशें सांगतना मतभेद चर्चा करून पक्ष सोडोवपाचो यत्न करूंक सोदता, पूण त्या खातीर विरेश बोरकार हांणी लेगीत प्रतिसाद दिवप गरजेचें अशें मनोज परब हांणी सांगलें. सीईसी जाली जेका तो येवंक ना, सो जर तो फूल सीईसी बॉडीक जर फेस करपाक जर तो तेका जायना तेका ना जाल्यार म्हणून आमी चिंतलें की आमचे रिलेशन क्लोज रिलेशन एक फ्रेंडली रिलेशन आसा, सो तेका लागून आमी चिंतलें की एटलीस्ट आमकां तरी मेळोन कितें सांगचें. फाल्यां जर तेका दिसता की हेतूंतले ह्या तिनांतलोय आनी जर कोण कट ऑफ जावपाक जाय, सो एटलीस्ट 2 जाण कोणा कडेन जर बसपाक जाय ती नांवांय तेणी तेच्या कमिटीच्या तेच्या ऑफिसाच्या थ्रू आमकां सांगची बाबा हे 2 जाणां कडेन आपूण उलयतलो म्हणून. सो ते 2 जाण आमकां प्रॉब्लेम काय ना, 2 जाण मिनिमम 2 खंयचे चूज केल्या जाता, 3 जाण जाय अशें आमकांय काय कंपल्शन. जर हे सगळें जो मॅटर आसलो तो इंटरनली जर सॉल्व जाल्लो जाल्यार ते फेसबुकार येवचे नासले आनी ते प्रेस कॉन्फरन्सानूय येवचे नासले. ते येयले कित्याक तेका भरपूर टाइम जालो ह्या गजालीक की ही गजाल जी आसा ती इतली कंटिन्युअस चालू उरली की आमच्या कडेन तो ऑप्शन नासलें. कित्याक फाल्यां आमकांय क्वेश्चन येताले, भितरल्यान एंटी पार्टी एक्टिविटीज थोड्यांचे चलताले, ते दिसान दीस वाडत रावताले आनी तेका लागून आमकांय दिसलें की आतां खंय तरी लोकांक हें सांगचें, भुरग्यांकूय कळटलें कित्याक आमकांय प्रत्येक भुरग्याक कॉल करून सांगपाक आमच्या कडेन टायम ना आनी ते लॉबिंग करपाक आमचें हॅबीट ना. सर्वोच्च न्यायालयान रस्त्यात सुण्या विशीं नोव्हेंबर 2025 दिल्लो निर्णय फाटीं घेवपाक आयज स्पश्ट न्हयकार दिलो. ह्या निर्णया अंतर्गत सार्वजनीक सुवातींतल्यान वाशिनीकरण वा नसबंदी खातीर उबारिल्ल्या रस्त्यात सुण्यांक आलाशिऱ्यांत भरती करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. आयज न्यायाधीश विक्रम नाथ हांच्या फुडारपणा खाला बशिल्ल्या खंडपीठान आदल्या आदेशात बदल करपाची मागणी करपी याचिका भायर उडयतना दिसान दीस ल्हान भुरगीं, जाणटी तशेंच प्रवाशांचेर सार्वजनीक सुवातींनी वाडपी सुण्यांच्या हल्ल्याच्या प्रमाणात दिसान दीस वाड जाल्ल्यान ही प्रकरणां नजरेआड करूंक नजो अशें सांगतना न्यायालयाच्या आदेशाचें उल्लंघन करप्या आड सक्त कारवाय करपाचो निर्देश लेगीत न्यायालयान दिलो. आनी इतल्यान आयचें हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.